आता आम्ही छोटुले घर या पाठाचो दुसरो भाग शिकूया. घराक वेगवेगळे भाग असतात. साल म्हळ्यार घरात भितर सरतनाच जी सुवात असता वा जी कूड असता ती. रांदची कूड एक अशी सुवात वा कूड जंय जेवण रांदतात. जेवपाची कूड ज्या जाग्यार आमी जेवपाक बसतात ती सुवात. न्हिदपाची कूड विसव घेवपाची तशीच न्हिदपाची कूड. मान्ने हातपाय धुवपाची आनी न्हावपाची सुवात. कोठी कूड ज्या कुडीत आमी वापरांत येनाशिल्ल्यो वस्तू दवरतात. बलकांव मुखेल दारा भायली सुवात. हे जाले घराचे वेगवेगळे भाग. आता म्हाका सांगात, आमच्या घरात कोण कोण रावतात? हय, आमच्या घरात आमच्या घरातली मनशां रावतात आनी कांय लोकांच्या घरांनी तांच्यांनी पोशिल्ली जनावरांय तांचे बरोबर रावतात. पूण तुमी जाणात, पोशिल्ली जनावरां सोडून आनीकय कांय जनावरां आमी आपयनासतना आमच्या घरांत रावतात. ती म्हळ्यार उंदीर, मूस, मुयो, कापोड्यो, जल्ले, पाली, जळारी. ही नाका आशिल्ली जनावरां जर आमकां आमच्या घरांत नाकात जाल्यार आमकां आमचें घर सदांच निवळ दवरचें पडटलें. आनी हें काम घरांतल्या जाणट्यांचेंच न्हय तर घरांत रावपी दर एकल्याचें. सगळ्यांनीच आपलें घर नितळ दवरपाक मदत करपाक जाय. घर निवळ दवरपाक आमी घरांत सदांच सान्न मारूंक जाय. जमीन पुसपाक जाय. मान्नें सदांच धुवपाक जाय. घरांत जाल्लो गोयराव काडपाक जाय. तेच बरोबर जेन्ना आमी घरांतली खंयचीय वस्त काडटात ती काडिल्ली वस्त आशिल्ल्या त्याच जाग्यार परत दवरपाक जाय. नाका आशिल्ल्यो वस्तू कोयरा पेटयेंत उडोवपाक जाय. दारां, जनेलां, लाकडाच्यो वस्तू ह्या सारक्या सामानाचेर कपडो मारून निवळ करपाक जाय. आनी इतलेंच न्हय तर आमच्या सरभोंवतणचोय वाठार आमी नितळ आनी निवळ दवरपाक जाय. तर भुरग्यांनो, तुमी सांगात, तुमी तुमचें घर कशें नितळ दवरतात? हो जालो घराच्या निवळसाणेचो भाग. घर निवळ असलें जाल्यार तें सुंदर दिसता. पूण आमी जर आमचें घर बरे तरेन सजयलें जाल्यार घराची सोबाय आनीकय वाडटा. तर आतां आमी पळोवया घर सजोवपाक कसल्या कसल्या वस्तूंचो वापर करूं येता तो. आनी आमी घर खाशेले तरेन केन्ना सजयतात तें. घरांत वेगवेगळ्यो सोबेच्यो वस्तू दवरल्यो जाल्यार घर सोबून दिसता. जशे फुलांचे वाज, वण्टीचेर हुमकळोवपाचें चित्र वा वस्त. खुबशे लोक घराच्या मुखेल दाराक तोरण लायतात. कांय लोक दारा भायर रांगोळी काडटात. सणा परबाच्या वेळार तशेंच हेर सुवाळ्या वेळार तर घर आनीक बरे तरेन सजोवप जाता. वेगवेगळ्या सणाक लोक वेगवेगळे तरेन आपलें घर सजयतात. ताज्या फुलांनी, कागदाच्या फुलांनी वा प्लास्टिकाच्या फुलांनी सजयतात. बोनेरां लायतात. मेणवाती, पणट्यो लावन सजयतात. वेगवेगळ्यो तरेच्यो लायटी लावन तशेंच बोमाडे लावन लेगीत आपलें घर सजयतात. तर भुरग्यांनो, तुमी तुमचें घर सजोवपाक कसल्या कसल्या वस्तूंचो वापर करतात ते सांगात? ह्या धड्यांतल्यान आमी कितें शिकलीं? घराक वेगवेगळे भाग असतात. घरांत कांय जनावरां आपयनासतना आमच्या बरोबर आमच्या घरांत रावतात. आमी आमचें घर कशें नितळ दवरतात. आमी आमचें घर कशे तरेन सजयतात.